पाठाचे नाव बाबू मामालो पणस. बरयला वामन रघुनाथ शणै वर्दे वालावलीकार, म्हळ्यार शणै गोंयबाब हांणी. झाडां पेडांक लेगीत जीव आसता. तांकां मनशा भशेन भावना आसता. अहिंसेच्यो पोख्यो बडायो मारपी मनीस तांचे कडेन दुर्लक्ष करता. तांच्यो भावना आमचे मेरेन पावोवपाचो यत्न तांणी ह्या पाठांत केला. पणस जाल्यार पणस. तसलो पणस हो न्हय. दिवचले बाबू मामाल्या पोरसांत दुर्गा देखेक वणखून हो उबो रावलो खरो. हाका जल्माक येवन कितलीं वर्सां जालीं ती सांगूं नजो. आब्बा, कसलो तर पणस हो? सकयले मूळ धरून वयले तेंगशे मेरेन खांद्या खांद्यांनी अशें कुचकुचीत पणस. वानयेन बरें, भितर सगळें घरेच घरे, नाजूक बरें, साफी कशेशें. ह्या पणसाक दाबण जशें सगळ्या आदी फुट्टा तशी ताची पणसुलाय सगळ्या आदी पिकतात आनी सगळ्या आदी उलगतात. मुरगांवां आगगाडी जावचे आदी दिवचले बाबू मामाचो उद्योग मोठ्ठो तरतरतालो. तो घाट मांगरा वयल्यान बैलाच्या लामाण्यांनी घुमटी, गोडाच्यो देपी, चिरमुल्यो आनी हेर घाटवल जिन्नस हाडून तांचे बदलाक सुपारी, नाल्ल, खोबरें, सोलां, काजी आनी आंबे घाटार धाडटालो. ह्या उद्योगांत ताका नफाय मस्त जातालो आनी तो देवाचें देण जालो अशें समजून तो ताच्या नांवान जायते खेपो पनवार पंचखाज वाडटालो आनी 10 जाणांची तोंडां गोड करतालो. पोरसांतल्या पणसाक सगळ्या आदी पणसुलां जातात. ही आपणाचेर देवाची व्हडली दया कशी समजून वर्सान वर्स पयले फळाचो निवेद देवाक दाखयले बगर तो केन्नाच घरो उश्टायनासलो. कार्तीक म्हयनो लागत्यार बाबू मामालीं पणसुलां जून जातालीं. ह्याच सुमाराक पावसाचे ओले दीस फाटीं पडून सडसडीत सुक्या दिसाचें राज्य चलता आनी 4-5 म्हयने बंद आशिल्ली दिवचलची देवाची पालखी पावसान भिजपाचो हुस्को उन्ना जावन सोमारच्या सोमारा गांवांतसून भोंवडावंक मेळटा. हातूंतल्यान पयल्या सोमाराक नवो सोमार म्हणटात. कार्तिकी पुनव जावन जो पयलोच सोमार येता त्याच दिसा हो देवाचे पालखेचो मोठे नामनेचो उत्सव जाता. वर्सान वर्स बाबू माम हीच नव्या सोमाराची संद पळोवन देवाक पयल्या पणसुलाचो निवेद दाखयतालो. त्या वेळार ताच्या दारांत पालखी थारतकच पयलो वयलो घरो उश्टावंक लोकांची जी तांडी जाताली ती ह्या समानांतली न्हय. एक वर्स नव्या सोमाराक 4-5 दीस आसात म्हळ्यार बाबू मामान आपल्या भागेल्याक पणसार चडून जून पणसुलां काडूंक सांगली. पूण कांय कारणाक लागून पणसुलां काडपाचें काम दुसऱ्या दिसाक उरलें. ते राती त्या पणसाचे तळमळे कितें सांगतलो? बाबू मामान भागेल्याक केल्लो हुकूम आयकना फुडें ताचे हात-पांय सामके लडलडले. आंगापांगान कांपरो भरलो आनी ताणें मोठ्यान हुसक्योन म्हणलें, आयलो सो दिसता ह्या काळंग्याचो नवो सोमार. हो सोमार येता म्हळ्यार म्हजें काळीज सामकें कलकलता. आतां म्हज्या भुरग्याच्या रक्तखेवाक परतून आरंभ जातलो. पोरूच्या वर्साचें दुख्ख आजून हांव सारकें विसरूंकूच ना. म्हजें एकलेंय भुरगें रोगयाळें न्ही. आंगापांगान सगळीं तुटतुटीत. थंडी भुरकून तांकां केन्नाच ना. ह्या मांगरा वयले दुधनीच्या पोरां भशेन ती केन्नाच दगडून पडनात. परंत ही सगळी आरोग्यताय त्या उवाडिल्ल्या मनशा फुडें कित्याक उपकारता? हांवें जागरणां काडून मर मरून म्हजी माणकुलीं कुकुलीं ल्हान व्हड करचीं आनी निमाणें ती ह्या मनशाच्या भकीक पडची मूं? कोण रे बाबा ह्या काळांच्यो जिबो? म्हजीं भुरगीं तांकां गोड लागतात खंय, परंत तांकां गोड लागनाशिल्ली वस्त ह्या संवसारांत आसा तरी कसली? कारां तीं कोडू म्हणटात, तरी आसतना तीं त्या रुचीन खातात.
तो बाबू माम म्हज्या भुरग्यांक भगचे खातीर आज कितले दीस दांत पाजोवन बसला. तो दिसपट्टी म्हजी भुरगीं मेजून वता. आतां फाल्यांच्या सोमारा देवाक म्हज्या रक्ता मांसाच्या गुळ्यांचो निवेद दाखोवचें निमित्त करून तो म्हज्या भुरग्याची हत्या करची तडाक चलयतलो. तरेक तरा परखन्न करून कुडींत बसून रक्षितलो आनी म्हज्या भुरग्याची चामडी हाडून म्हज्या पांयां सरी उडयतलो. म्हज्या दुखाचेर दांडग्योच न्हय त्यो. आगा बाबू मामा, तूं मनीस वय गा. काळीज म्हणटा ती वस्त तुका आसा तरी? तुमगेल्या मनशाच्या धर्मांत दुसऱ्याचो जीव घेतल्यार मोठें पातक जाता खंय, आनी ते खातीर मरतकूच खर निभर ख्यास्त भोगता खंय. तूं हें नोकळोसो न्हय. जिवांची हत्या करची न्हय म्हूण तुमगेले गिन्यानी मनीस आज हजारांनी वर्सां ताळो पोकळ करून जे आड्डतात ते तुज्या ध्यानांत नाशे न्हय. अहिंसा हो व्हडलो धर्म आनी तो खरेपणाचेर उबो रावला. हें तुमगेल्याच पुर्विल्ल्या जाणटेल्यांचें वाक्य मुगा. म्हणटकूच जाणा जावन तूं बळयाच म्हगेल्या भुरग्यांची हिंसा कित्याक करता? तूं बळयाच तांगेलें हत्तीचें पातक कित्याक माथ्यार घेता? तूं चिकी येवजून पळयशी जाल्यार आमकां रुखांक तुमच्या मनशा भशेनूच जीव आसा म्हणपाची खात्री जातली. आगा बाबू मामा, म्हाका जीव आसले बगर हांव ल्हानाचो व्हड जालो ना. हांव गुणो फातर न्हय. म्हाका सूख दूख भोगता. म्हाका धक्को मारल्यार लागता. म्हजें आनी म्हज्या भुरग्यांचें रगत तुमच्या मनशाच्या रगता भशेन तांबडें नासलें म्हूण कितें जालें? धवेपणांत कितें आसा? रगतूच तें. मनशानो, आमकां तरेक तरेन वळवळावन आनी आमचे हाल उपाद्रे करून तुमी आमचो जीव घेतात तेन्ना आमी ज्यो हुयेली मारतात आनी आमी जे श्राप पितात ते तुमकां एकाद्रे आयकूंक येनासतले. आमगेली भास तुमकां एखाद्री समजनासतली. परंत तितले खातीर आमकां तोंड ना, आमकां उलोवंक येना, आमी मोने अशें तुमी समजूं नाकात. तुमकां मनशांक तरी एकमेकाल्यो भासो खंय समजतात? म्हणून तुमी एकमेकांक मोने म्हळ्यार जाता वय. मागीर आमगेली भास तुमकां समजना म्हूण तुमी आमकां मोने म्हळ्यार कशें जायत? तुमगेले ते वेदांचे मुस्तींतले जाणटेले कितले शाणे आनी शिटूक बुद्धीचे आसले. तुमी तुमगेल्या पुर्विल्या जाणटेल्यांची देख घेवन येन्ना दर आमगेली भास शिकूंक लागात. ते प्रमाणे बोकडां कुकडांचें मांस खाल्यारूच हिंसा जाता आनी आमचे सारकी फळां भाजी आनी तांदूळ गोटो खाल्यार हिंसा जायना हें तुमचें तड्डकी मत तुमी बदलूंक जाय. आमगेलें मांस खावचें खावन वयर अहिंसेच्यो पोक्यो बडायो तुमी मारूंक फावना. त्यो तुमकां सोबनात. तातूंत तुमगेलें ढोंगीपण घणघणीत उक्ताडार येता. नश्ट्यो करण्यो करच्यो आनी वयले ताराक सात्वीकपणाचो कंड हालोवचो हाचे सारकें व्हडलें पातक संवसारांत हेर नाच म्हळ्यार कामां येता.